मनसून येता ते 31 तारखेक गोंया पावता. फाल्यां परां प्री मनसून शोवर्स चालू जाता. हें गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केल्लें आसा. पूण आजून पसून पंचायतीचे सरपंच पंच जांकां गटारां निवळ करपाचें काम दिलां तांकां सरकारान पयशांची तजवीज करूं ना. कालूच म्हाका अशें आयकूं येलें की काही ठिकाणी फायर ब्रिगेड जें वादळ जालें तोकतें, ह्या वादळांत निवळ करपा खातीर झाडांची रस्त्यार पडल्या. काही ठिकाणी स्पेशली आमच्या अर्दे मानोडे, फूल कवळे, अर्दे आगापूर, आडपय आनी त्या नंतर अर्दी मडकय आनी सबंद कुणय ह्या वाठारांत फायर ब्रिगेड कमी पडली. हांव म्हणना काम करूं ना अशें, तांणी जाता तशें काम केलें, पूण चडशें काम तांणी प्रियो मतदारसंघांत केलें. आमकां कांय प्रॉब्लेम ना, तांणी करपाकूच जाय त्या प्रमाणे तांणी काम केलां. पूण जे लोकांनी सरपंचान पंचान गांवच्या लोकांक घेवन काम केलां तें खूब म्हत्वाचें. आनी ह्या खातीर म्हजो गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट, ज्या कोणी अशें काम केलां त्या पंचायतीक इमिजिएट रिलीफ म्हणून 25,000 रुपया तांकां सँक्शन करचें. कारण शेवट हे पयशे तांच्या बोल्सांतले आनी सद्या पॅन्डेमीक सिच्युएशनाक सरपंचा पंचा आनी सर्वसामान्य मनशा कडच्यान पयशे वचप हें पटना. आनी त्या खातीर प्रत्येक पंचायतीक जाणी हें काम केलां त्या पंचायतीक गोंयांत भर हे 25,000 सरपंचाच्या हातूंतल्यान तांकां आदार करचे. दुसरी गजाल आसा की मनसून एप्रोच जाल्ल्या कारणान सगळीं गटारां उगडी पडल्या, गटारां माती भरल्या. जे कोण घरकाम करता तांणीय माती उडयल्ली आसा. सगळ्याक कचरो पडला आनी हें निवळ करपाचें काम PWDचें काडून पंचायतीक दिलां. पूण त्याच बरोबर पंचायतीक फंड्स दिवपाची आवश्यकता आसा. ज्यो 11 वार्डांच्यो पंचायती आसा ताका कमीत कमी 2.5 ते 3 लाख दिवपाक जाय. आनी ज्यो 7 वार्डांच्यो पंचायती आसा ताका 1 ते 1.5 लाख दिवपाक जाय. आनी 9 वार्डांच्यो पंचायती आसा त्यो सादारण 2 लाखांच्या आसपास तांकां पयशे दिवपाची आवश्यकता आसा. जाल्यार ही सगळीं कामां टायमशीर पूर्ण जातलीं. आनी रस्ते जे हॉटमिक्स करता म्हणून सांगिल्ले ते तर करूंकूच ना, नाजाल्यार आसा ते रस्ते सुद्दां पिड्ड्यार जातले. हें हांव शिटकावणी गव्हर्मेंटाक दितां. गव्हर्मेंटान तें करून घेवचें अशें म्हाका दिसता. आनी प्रत्येक पंचायतीचेर जबाबदारी दिवची. येता त्या 8 दिसांक ही सगळीं गटारां निवळ करून तांकां जो यथायोग्य खर्च आसा तो जर तांकां दिलो आसत जाल्यार सगळ्यो गोश्टी आपोआप सरपंच आनी पंच आनी जिल्ला पंचायत काम करून घेता.